शेता समजम सोम्या मंदिरात तुझ्या अर्गाने स्वरूपकारण तुझ्या गीता गाऊन प्राणामर्पिता बली पेटून तुका वंदिता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. गच्छा भावन आणि बहिणीनो, बाळूक जेजूक मान करूंक ताणें केल्या सर्व उपकारांक अर्गाम पाठवूंक आमी हांगासर ह्या पवित्र बलिदानांत वांटेली जावंक आमी आयल्या. खंडी जावन ह्या दिसांनी ह्या देव टेंपलाक तुमकां येवंक जालें ना. कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसाचें सिच्युएशन तशें आसा. तरी पूण देव आमकां बसोवनी दिता. कितें म्हळ्यार तुमी म्हजे थंय येवंक तुमकां जायना जाल्यार हांव तुमचे लागीं येतलो, हांव तुमच्या घरा येतलो, हांव तुमच्या वैयक्तीक जिवितांत येतलो आनी तुमकां तो भावार्थ असो, भरवस असो, तो मोग तुमकां हांव दितलो म्हणली बसवणी दिता. तर मग अच्छा भवन बिणो ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटेली घेत आसतना आमी देवाक आमच्या जिवितांत आमी आपोवया, आपोवन दिवया आनी ताचे मुखांतर आमी ताच्या मोगांत चड आनी चड वाडूंक आनी ताचे थंय विश्वास आनी भरवस सोडूंक तो देव आमकां कृपेन भर म्हणून मागया. ह्या मिसच्या बलिदानांत प्रत्येक रितीन ह्या संवसारांत कश्टांच्या सर्व आमच्या भाव भयणी पासून मागया. जायते जण जावं पुरो परगांवांत आनी हेर देशांनी हेर गांवांनी कश्टून आसात. ह्या सर आमच्या भाव भयणींक बरी भलायकी तांकां देव राखून दी, सांबाळून दी. त्या बाळका जेजूचे आशिर्वाद बेसांव तांच्या जिवितांत सदांच आसूं दी आनी ती शाबेतायेन रावूं दीत म्हणून आमचे खालते मागणें जावन आसा. ह्या बलिदानांत फोवत बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवन त्या सर्वेस्पर देवाची काकुळट आनी भोगसाणे मागून आमी सांगता मागया. हांव पातकी सर्व पदवीदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विसारून वायट आदरून आनी बरें हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बळहो अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच आमकां बरी सगळ्या दुतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत कर आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या काकुळदार बापा, खोटेपणाच्या काळोखांतली आमकां सोडून तुवें आमकां ह्या पास्का काळार तुज्या थळ नाशिल्ल्या माया मोगाची दुबावर ते पुरावे दिल्याय. हे सत आमी वळखून घेवन ते थीर विश्वासीपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या त्या माया मोगाची गोडसाण भरपूर साकूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत चेतन राजभर चलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तो वेळ सोम्याच्या एका दोतान फिलिपा लागीं उलोवन म्हळें, उठ आनी जेरुसलेमांत तावन गाजाकवेच्या रस्त्यान म्हणजे अरण्याचे वाटेन
तेनकाक पोयन करून वच. फिलीप उठून पोयन करून वता आसतना वाटेर ताका एक एथिओपियागार भेटलो. तो एक हिजडो, एथिओपियाचे कांदाके राणयेचो मुख्य अधिकारी आनी ताच्या आख्या भंडाराचो काजनदार. जेरुजलेमाक यात्रीक जावन गेल्लो तेसलो आपले गाडयेर बसून इजाया प्रवाद्याचे पुस्तक वाचीत आपल्या गांवाक पाटी वेतलो. पवित्र आत्म्यान फिलिपाक सांगलें, लागीं सर आनी गाडये बराबर चल. फिलीप धांवन फुडें सरलो आनी सशीं पावताच एथिओपियागार वाचून आसलो तें इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप ताच्या कानांत पडलें. तूं वाचताय तें तुका समजता मो म्हणून फिलिपान ताका सवाल केलें. कोणे एकल्यान विवर दिवन सांगल्या करीत म्हाका कशें समजोवचें, जाप दिली त्या अधिकाऱ्यान. तितल्यार ताणें फिलिपाक गाडयेर चडून आपणाशी बोस म्हूण आपयलो. तो वाचतलो ती पवित्र पुस्तकाची उतरां ही. मारूंक वरच्या बोकऱ्या बरी ताका वेलो. लोंग कातरतल्या मुखल्यान मावन रावलेले शेळये बरी ताणें आपलें तोंड उगाडलें ना. ताका हल्क केलो आनी ताका न्हीद करून दितलो कोणूच ना जालो. ताची जिणी ह्या संवसारांत मोठवी केली देखून ताचे संतती विशयांत कोण कितें उलोवंक सकत. हिजडो फिलिपा लागीं म्हणा लागलो, सांग म्हाका प्रवादी, हें कोणा विशयान म्हणटा? आपणाच विशयांत वा दुसऱ्या कोणा विशयांत? तितल्यार फिलिपान उलोवंक सुरू केलें. पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरांत हांव आरंभ करून जेजो विशयांतली सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली. अशें ते वाट म्हूण धरून वेतना थोडे उदक आसले सुवातेर पावले. पळय, हांगा उदक आसा म्हणलें हिजड्यान. म्हाका तुवें पवित्र स्नान दिवंक कितें अडकळ? ताणें गाडी रावयली. फिलीप आनी हिजडो दोगीं उदकांत देंवले. फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण उदकांतलें तें वयर सरतच सोम्याच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका उपरांत पळयलो ना. तरी तो संतोशान बरोवन आपली वाट धरून सरलो. पूण फिलीप आजोतान पावलो आनी थंय तावन सेजारियाक वचून पावसर वाटेर आसलेल्या सर्व शारांनी सुवार्ता परगट करीत गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. तुमी राष्ट्रानो देवाचें नांव हर्सिया. ताची स्तुती गाजयता तो ताळो सगळ्यान आयकून दी. ताणें आमकां जिवांत दवरल्यात, आमचे पांय आदलोन पडनाशें राखल्यात. सर्वेस्पराक जय जय. देवाच्या भक्तानो तुमी समेस्त येया. देवान म्हजे पासत कितें केलां तें वर्णिता आयका. म्हजे कुमके किये म्हणून हांवें भूप घाली, पूण ताची अर्गां स्तुती म्हजे जिबेर सुकली ना. सर्वेस्पराक जय जय. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. म्हजे वयली दया ताणें पाटी काडूंक ना. ताका जावं महिमा. सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia gavia, somia căsia, tacea povintava, ogle crusaria. Alleluia gavia, somia căsia, tacea povintava, ogle crusaria. Gitangam novin, somia navaria, kinnari vaso. Taca vornia, tace srestrătia, aminiaria, tace vorepor, amivacănia. Alleluia gavia, somia cărsia, tacea povitnava, ogle cusaria. Alleluia gavia, somia cărsia, tacea povitnava, ogle cusaria.
सर्वेस्पर तुमचे सुबे आसो तुमच्या सोबे आसो जुवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून लोकां लागीं म्हळें म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी व्हडले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकना हांव ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो ती सोमेस्त देवा लागचे खुद्द शिकतली म्हणून प्रवाद्यानूच बरोवन गेला बापाक खाण दिवन ताचे तावनस शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशी येतलो तशें म्हळ्यार बापाक कोणेय देखला म्हण न्हय जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण सत म्हणटा ताका सस्नीक जिवीत मेळटा हांव जिवीत असो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलें तरी ते मरण पावले पूण सर्गांत हांव देवून आयलेलो उंडो तसलो न्हय कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयलेलो उंडो हो उंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मास देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता संवसारांत भिरांकूळ दीस आयल्यात हर एकलो व्यक्ती हाचे वरवीं कश्ट जाता ताच्या जिवितांत कठीण दीस तो भोगता कश्ट अनवरां हर एकल्या व्यक्तीच्या जिवितांत भोगता जावं पुरो डायरेक्ट जावं पुरो इनडायरेक्ट जावं पुरो थोड्यांक हे वायरस तांच्या जिवितांत लागून त्या पिडेंत बली जाल्यार जावंक पुरो आनी थोड्यांक ह्या वायरसाच्या परिणामा वरवीं जैत जिवीत कश्टाचें जालां ल्हान जावं व्हड जावं ग्रेस्त जावं दुबळो जावं पदवी आसलो जावं पदवी नातलो जावं खंयच्याय मनशाचे जिवीत पळयनासतना हे वायरस तांच्या जिवितांत कश्ट त्रास हाडून आयला जात खात भेदभाव धर्म खंयचेय पळयनासतना ह्या वायरसा वरवीं जिवीत कश्टांचें जालां आनी हाचे वरवीं मोगाच्या भोवनान भयणीनो एक लिसांवो मनशा जिविताक आयला कितें म्हळ्यार तूं कितेंय ह्या संवसारांत जावं कितले पदवी अधिकार तुज्या जिवितांत आसूंक पुरो कितलेय दौलत पयशे ह्या संपत तुज्या जिवितांत आसूंक पुरो कितलोय भाग्यवंत तूं कितलोय पातकी तूं जावंक पुरो पूण ह्या संवसारी जिवीत ह्या संवसारी जिवितांत तुका थोड्या संतींनी कांयच तुका करूंक साध्य जायना फकत देवाच्या त्या बाचेवंत मात्र तुका रावूंक या जिवंक साध्य आसा म्हणलें लिसांव आमच्या जिवितांत ह्या एक कठीण दिसांनी आमकां मेळटा तर मोगाच्या भोवनान भयणीनो देवाक ह्या मनशा जिवाचो मोग नांगी देवाक ह्या मनशा जिवाचे मोल नांगी असली सवालां आमच्या मतींत येवंक पुरो खंडीत देवाक मनशा जिवाचो मोग आसा मनशा जिवाचे मोल देवाक आसा कित्याक हर एक मनीस देवाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपायेन रचलेलो आनी त्या देखून खंडीत तो मनीस हर एक मनीस देवाक मोगाचो आनी मोलादीक जावन आसा पूण कितें लिसांव आमकां मेळटा गी म्हळ्यार हे संवसारी जिवीत एक उतरवणी म्हूण येत देवा तावन आमी आयल्या आमी देवा थंय परतून फाटी वयतल्या आनी हे संवसारी 4 दिसांचे जिवीत
फकत आमी उतरोवचे. फकत ह्या जिवितांत आमी थोडो पात्र घेवन आमी परतून त्या अमर जिविताक भागीदार जावचे तसले जिवीत. ते देखून मोगाच्या भावनान भयणो, आमी आमच्या जिविताचे मोल ह्या संवसारी जिविताच्या नदरेर पळोवचे न्ही. बगार आमी त्या सस्नीक जिवीत, ह्या सस्नीक जिवितांत वांटेली जावचे त्या जिवितांत आमी पळोवन आमच्या जिविताचे मोल आमी समजून घेवंक जाय. त्या देखून आमी कितें करूंक जाय, त्या देखून आमी कितें करूंक जाय. हाचे शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां बरें लिसांव दिता. जर हांव आनी तूं ह्या सस्नीक जिवितांत वांटेली जावंक हांव आशेता तर, ह्या अमर जिविताचे भागीदार जावंक हांव आशेता तर, मोगाच्या भावनान भयणो, आमी बापाक सत्मानूंक जाय. बापाच्या उतरात प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय. बापा थंय भरवोसो आमी दवरूंक जाय आनी बापान धाडलेल्या त्या जेजू क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय. ज्या कोणाक बापान ताचे सरशी ओडल्या करीत तो सर्गींच्या राज्यांत भितर सोडचो ना म्हणटा सुमी आयच्या शुभ वर्तमानांत. ते देखून मोगाच्या भावनान भयणो, आमकां बापान ताचे सरशी ओडी जाय तर आमकां बापाची वळख आसूंक जाय. बापाक आमी विश्वासान भावार्थान आमी मानून घेवंक जाय. तो आमचो देव सोडवणदार म्हणून भरवोसो आमच्या जिवितांत येवंक जाय. ह्या दिशेन जेजू 2 संगती आमच्या मुखार दवरता आनी ताचे प्रमाणे जर आमी आमचें जिवीत जियेता तर मोगाच्या भावनान भयणो, खंडीत आमच्या जिवितांत आमी बापाची वळख आमी धरतले हांव आनी त्या बापाच्या वळखेन आमी त्या अमर जिवितांत आमी भागीदार जातले हांव. कसल्यो 2 संगती? देवाचे उतर आमी आमच्या जिवितांत आयकून देवाची वळख आमच्या जिवितांत जावन त्या उतरा प्रमाणे आमी हर एकल्यानी आमचें जिवीत आमी जिवंक जाय. देवाचें उतर आमचें जिवीत उजवाडायता, आमच्या जिविताक वाड दाखयता, आमच्या आत्मीक जिवितांत घटाय दिता आनी जो कोण देवाचें उतर आयकून ताचे प्रमाणे जियेता असो मी म्हणटा तो आपले घर खटपार बांदल्या मनशा बरी ते घट्ट उरता. खंयचेय वारे वादळ आपल्या जिवितांत कस त्रास आपल्याच्या जिवितांत आयल्यार ते घर घट्ट उरता. तो घट्ट आपल्या भावाताचे जिवीत तो जियेता. ते देखून ह्या पिरांकूळ दिसाच्या ह्या काळार जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे आपले जिवीत जियेता ताचे जिवीत ताचो भावार्थ घट्ट उरता आनी तो देवा थंय सदांच एकवटान आपले जिवीत जियेता. आनी दुसऱ्या मोगाच्या भावनान भयणो, पवित्र येवकारिस्ताचो संभ्रम म्हणजे जेजूची कूड आनी रगत जो कोण सेवता तो अमर जिवितांत भितर सरता. जेजू आयच्या शुभ वर्तमान म्हणटा, हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो आनी जो कोण हो उंडो सेवता तो मरत जाल्यार जियेतलो. आनी जेजू म्हणटा, अरण्यांत इस्रायलाचो लोक तांणी मान्ना सर्गींतावन आयिल्ले मान्ना तांणी केले पूण ते मरण पावले. पूण जो कोण म्हजें हांव दिता तो उंडो खाता तो सस्नीक जियेता. आनी जेजू म्हणटा, हांव दिवचो उंडो म्हजेंच मांस, हांव दिवचो उंडो म्हजेंच मांस. मोगाच्या भावनान भयणीनो, मिसाच्या बलिदानांत आमकां ह्यो दोनूय संगती मेळटात. देवाच्या उतराचो संभ्रम, देवाचें उतर आयकून ताचो नियाळ कर त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करता. आनी दुसऱ्यान जेजूची कूड आनी रगत आमकां त्या पवित्र येवकारिस्तांत मेळोवन ताचे वरवीं आमचें जिवीत घटायेचें जाता, आमच्या आत्मीक जिवीत चड आनी चड बरें जाता. पूण कारणांतर जावन ह्या दिसांनी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत ह्या पवित्र येवकारिस्तांत आमकां वांटेली जावंक साध्य जाला. पूण मोगाच्या भावनान भयणीनो, जेजूचे कूड आनी रगत आमकां मेळनातरी आमी जेजूच्या त्या शब्दांत त्या उतरांत आमी सदांच वांटेली जावयेत. मिसाच्या बलिदानांत हे 2 भाग आसल्यार ते 2 भाग चड आनी चड म्हत्वाचे, खंयचेय चड खंयचेय उणें न्हय. ते देखून एका भागांत
आमी वांटेली जावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. ते देखून हर एका दिसा आमकां आतां इगर्जेंत पवित्र तेंपलांत येवंक जायना जाल्यार पवित्र येवकरिस्तांत वांटेली जावंक जायना जाल्यार आमच्याच घरांनी आमी देवाचें उतर आयकवीत, देवाचें उतर आमी वाचयेत आनी ताचे वयर नियाळ कर त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न खरें केल्यार खंडीत मोगाचें पावण बीन तें आमच्या आत्मीक जिवितांत चड घटायेचें जातलें. आमचो भावार्थ चड जातलो, आमचो भावार्थ घट जातलो, दृढ जातलो आनी हाचे वरवीं आमचें जिवीत त्या अमर जिविताक वेचे तसलें जातलें. तर मोगाच्या भावनान भयणीनो, आमी मागीर ह्या मेसाच्या बलिदानांत आमी हर एकल्यांनी ह्या देवाच्या उतराचेर चड आनी चड भावार्थ भरवूस दवर त्या उतराचेर नियाळ करून आमी आमचें जिवीत चड आनी चड बरें करूंक आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत त्या अमर जिविताक पावचें तसलें जिवीत आमी ह्या संवसारी जिवितांत जिवंक तो देव आमकां कृपेन भरमून ह्या मेसाच्या बलिदानांत आमी मागया. भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या संतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीनी भेटयता आनी जेजूचे अमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांत ती आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणित देवसैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमच्या सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तेन वासुया, वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळ्यान आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणी व त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग संपलो, विबाडलो संसार नवो जालो आनी मनीस परत संपुनायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हास सगळो संसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवेत 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, थंयसर सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, ताका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड
तुमचे पसोत समर्पूची. तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी खराराचे हे रगत पातकांचे बुकसाने मेळच्याक तुमचे पसोत सुमेस्त मनशा पसोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good pergatuya सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही ओतरेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सुवर्ण आनी सुरवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका धीर वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आगे पृथ्वीचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बगेन बापा पिठ पावल आमच्या गोवळी बाप्पाने सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रित्यो मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपण असो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर. तांकां ज्येश्ठ गती मेल्या समेस्तांक ते परजलीत मुखां मुळ पळय मुखां फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अशा अंकवारी मनी देवाची मे संगती मगे सुजयती सोपती मगे धोम दुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकलेल्या प्रार्थनात आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तालेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायट अंत्य आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायट अंत्य आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदराचे जेजू क्रिस्तचें बरवशेन एकट्यान आमकां उदार काकुळतीन सर पातकांती सुटय आनी सर आकांतांती वाटय. त्या रोजवरची परिवानी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमतिका शांती दी आनी तोच तुका एकवटान सांबाळ तुजे येताराच वर्स लयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. पुनर्जीवन जाल्या सुमे जेजू क्रिस्ताची शांत समाधान सदां काल तुमची सुवे आसो. तुमचे सोवाय माया मगान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सवंक वेता ते आमचेर जडती आनी ख्यास्त जाली नसा पूण जे काकुळतीन
जतम्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वोकात दिवं. भाव भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त जिविताचो उंडो आम्हा सर्वांक सासणेक जिवीत दिवचो उंडो हो. ह्या पवित्र जेवणाक आपयल्यान आमी सर्व सहभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर अशें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हाजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सोम्या कुर्बेन तुज्या बर्दन्या वेंगेन म्हाका धर, मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका बर, जीव नवो कर. वेंगेन म्हाका धर, मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका बर, जीव नवो कर. सूर्यो तूं सर्गेचो फांकय प्रकाश तुपेचो, निवार काळोख पातकाचो. ओ शिवोर कृपेचो, ओ सोम्या शिवोर कृपेचो, तर म्हाका ताची सर्गेचो. कर्जन मोच्या सोम्या तुपेन तुज्या बर्दन्या वेंगेन म्हाका धर, मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका बर, जीव नवो कर. वेंगेन म्हाका धर, मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका बर, जीव नवो कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सडवण संभ्रमून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यांत आनी तुवें परतून आमकां तीस देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्या जेजूचे कुडान रगत दिल्याय. ह्या भोव आमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शादी पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इस्त आमची येलो, सर्व थरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण कर दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फोव जालें.
नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता भाव भयणीनो ह्या बाळका जेजूच्या नव्यानांत अशें आमी मागता सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो पिडा गूण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें वय जायत्यो गरजो आमच्या मतींत आसात हर एका ब्रेस्तारा ह्या बाळक जेजूच्या पुंतेळार येवन तुमचे कश्ट त्रास बेजाराय जे कितें तुमच्या जिवितांत आशेता ते हांगासर येवन बाळका जेजूच्या पांयांतळा खुद्द समर्पीत केल्यात पूण आज हो अवकाश तुमकां मेळना तरी पूण जेजू आज ही बसवणी दिता हांव तुमच्या लागीं येतलो हांव तुमचे संगी रावतलो आनी तुमच्या गरजांनी हांव तुमकां पावतलो आनी प्रत्येक रितीन दैवीक वयस म्हणलें नांव जेजूक आसा कित्याक जायत्या पिडेस्तांक ताणें गूण केले ह्या समयार आमी मागया प्रत्येक रितीन ह्या पिडे वरवीं कश्ट आमच्या सर लोकांक बरी भलायकी तांकां मेळोवन दी बेगीनच ह्या पिडेक बरें वखद सोदून काडन ह्या पिडेंत हांव सगळ्या लोकांक सुडकां मेळोवंक ह्या संवसाराची सोडवण जावंक आमी प्रत्येक रितीन मागया तशेंच जायती आमची भाव भयणां परगांवांत कश्टून आसात सांबाळ सामा मेळना काम ना घरा येवंक तांकां जायना ह्या सर्व आमच्या भाव भयणांक तो देव राखून दी सांबाळून दी तांकां भलायकेवंत जिवीत तांकां फावो करून दी आनी सर कश्टांत हांव तांकां निवारण दी म्हूण आमी मागया तशेंच जायती जाणां जावं पुरो दाक्तेर नर्सां आनी हेर लोक ह्या पिडेंत तांची निस्वार्थ सेवा लोकांक दिवन आसा ह्या सर्व दाक्तेरांक नर्सांक आनी हातून वावर करतल्यांक तोच सर्वेस्प राखून दी सांबाळून दी बाळक जेजू तांच्या संगता सदांच सासून तांकां तांच्या जिवितांत एक भद्र खोटे जावन त्या पिडेंत निवारण दी म्हूण आमी मागया जायतो लोक भुकेवन कश्टून आसा बाळक जेजू ह्या सर लोकांच्या जिवितांत तांच्या वैयक्तीक जिवितांत वचून तांकां ह्या कश्टांत हांव भायर काड तांकां दिसपडतो ग्रास तांकां मेळो अशें कर म्हण आमी खलतेपणी मागता ही मागणी आनी सर आमची वैयक्तीक मागणी बाळका जेजूच्या पांयांतळा समर्पण आमी मागया हे भगवंत जेजू बाळका जी सर्व पदवी आजा पितरान उगडापी केली आसता तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्यान आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आनी दवा सोपूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो नमान मरे कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल खुशी जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमो बियांका देवनादी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन आनी दवा सोपूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी दवा सोपूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी दवा सोपूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी दवा सोपूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी दवा सोपूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळका आमची बेसांव घाल आनी आयक आमची मागणी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशे आदी सदां सर्वदा आमेन
जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमची मागणी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता आणि सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमची बेसांव घाल आनी आयक आमची मागणी जेजू बाळकाक मागणी ह्या ज्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कोणतरी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमतीन मरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार सुदी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काल आमचे वयले सर कस निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां आदार बापा आनी पवित्र आत्मे सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन. बळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्या सर बऱ्यापणास उगडास आमी काडया. प्रत्येक जावन ह्या मारेकार पिडे वरवीं आमकां राखल्याक सांबाळल्या खातीर आमकां बरी भलायकी दिल्या खातीर आनी सर आमच्या गरजांनी तो पावल्या खातीर आमी अर्गां दिवन ही आर्गां मागणी आमी ताका भेटोवया. हे बहुदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दया केल्या एवढ्या उपकारा खातीर आमची सर मागणी भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. ज्या ज्या पंचायी म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारू दी. सर लोक ज्या बाळपणाक मान दिव दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक पजल जोडून दीत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. बाळका जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमची तकली आमी भागोवया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सुवे रावान तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावान तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावान तुमकां वाट परो. तुमच्या फाटल्यान तो रावान तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावान तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवे चेतन रास करता सस्ताच्या सस्ताक आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आयक आमची मागणी. मागणी तुमी घेतल्या वाचयले सोम्या तुवें. मागणी तुमी घेतल्या वाचयले सोम्या तुवें. घेऊन आयल्या फेरीते हांव दारांका तुजे कृपे सोवे. घेऊन आयल्या फेरीते हांव दारांका तुजे कृपे सोवे. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आयक आमची मागणी. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिवंका. भगवंत सजे कुरवेन रमकाम देवा आमच्या सुनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.